नमस्कार. आयच्या ग्राउंड झिरोक तुमकां सगळ्यांक येवकार. आणि जितली इशू आसा तितलेच आमचे आदले इशू अजून चालू आसात. आणि आज ज्या इशूचेर बोवाळ जालो तो इशू म्हळ्यार डबल ट्रॅकिंगाचो. युनायटेड ओपोजिशनाचे सगळे एकठांय आयले आणि एकठांय येवन तांणी मडगांव ते वास्को मेरेन निवेदनां दिली. कितें आसा हो इशू, कित्या लागून दिली निवेदनां? आमचे बरोबर आज जॉयन जातात काँग्रेसीचे आमदार अलेक्स रेजिनाल्ड. अलेक्स, वेलकम टू द शो. सगळ्यात पहिली गजाल, किती जालें आज सकाळी सावन, कित्या लागून तुम्ही निवेदन दिताले? व्हॉट इज द इशू? आम्ही सकाळी we went and gave the collector representation saying what part of the acquisition was done before and part of the acquisition is done now. Now acquisition बडे हा ते आम्ही we have to be careful that you can't have two separate yardsticks for one person and separate yardsticks for another person. म्हणजे जे acquisition जाला पहिले ते दुसरे भाशेन जाला. It is done under the Goa Land Acquisition Act. Okay. Rather, sorry, Act 2017, which says that we require NOC from the persons. Okay. Part acquisition is done old Act. So now we require that all these things have to be done in one go. And if that is required, it has to be made a national project. Now, national project they did after 2020. They didn't do it in the beginning. Yeah. So there is no question of having a separate day. So that's why we said you have done irregularities and fraud on the people of Goa by acquiring the double tracking in the acquisition of double tracking. Besides, we have pointed out that acquisition is not required at all. It is not for public use and benefit use for Goa. But that's all. And now evening we went to the deputy collector again. We were kept outside. We were not allowed to even go inside. कोण गेल्ली तुम्ही आणि what happened at Vasco? Myself, Digambar, opposition leader, Vijay Sardesai, then this fellow, Amgalo Prasad, MLA, Kankon, and Jay Salgaonkar, MLA, Saligaon. तुमको बाहेर किती रावचे पडले? गेटी बाहेर दवरले आमकां. Actually, when the court is going on, he could have called us to the cabin and said, "This basic rules." But he flouted all rules. That's all. Alex, आता किती आता गव्हर्नमेंट इज गोइंग अहेड विथ द प्रोजेक्ट्स, गव्हर्नमेंट इज गोइंग अहेड विथ द लँड एक्विजिशन ऑल्सो. तुम्ही किती करतले? So आम्ही we are with the people. Will do his part of bulldozing because they are fully with capitalist, chronic capitalist Adani and this fellow who is that together, all major together. Now let us not take names of the fellows, but I want to say that government has become a capitalist government. रेजिनाल्ड, आता तुमचं डिमांड कितें? आमगे डिमांड काय ना. आमगे डिमांड पड्या तो government has to reconsider that this land acquisition. We are also exploring legal options. And but government kotta forcefully bulldozing acquisition against the wishes of people should stop. Now what we are going to do is we are going to raise this issue in the assembly. We are going to again explore other legal options too. Yeah, Reginald, thanks a lot for joining with us. कारण इम्पॉर्टंट आज जी गजाल घडल्या मडगांव वास्को दोन्ही कडेन, सो इम्पॉर्टंट आशिल्ली. थँक्स अ लॉट फॉर जॉयनिंग विथ अस. हांव हांगच्यान मुखार वता. आमचे वास्कोचे रिपोर्टर विक्रम नायक आमकां जॉयन जातात. नक्की इशू वो डिटेलां भितर कितें आसा आनी कित्या लागून इतले कोफुसांव जालां आनी जो लीगल पॉयंट आसा जो रेजिनाल्डाने रेज केल्लो, जे ते घेवन थंय झगडपाक गेल्ले, तातूंत कितलो दम आसा? विक्रम, प्लीज टेल अस व्हॉट इज द इशू आणि मोस्ट इम्पॉर्टंटली हाऊ स्ट्रॉंग इज द लीगल ग्राउंड?
सर आयज सकाळच्यान आयकूंक येता न्ही हय गो आयज हेड. सकाळच्यान हांगा डबल ट्रॅकिंगाच्या नांवाचेर एक मोठो बोवाळ जाला. म्हणजे सद्याक कितें जाला सर, जे लोकांनी हांच्यांनी जे गव्हर्मेंटान हे काडले एक्विजिशनाची जी ऑर्डर काडली आनी ज्या लोकांनी ऑब्जेक्ट केल्ले तांची पर्सनल हियरिंग चालू आसा आनी जायते दीस जाले वेगळे वेगळे जे ग्रुप आसा ते येवन ते एक्विजिशनाचे अगेन्स्ट उलयता, बोवाळ घालता. पूण आयज सकाळी कॅप्टन विर्याटो म्हणटा तो गोंयचो आवाज जो एनजीओ आसा ताजो जो कॅप्टन विर्याटो आसा ताणें सकाळी आमकां फोन केलो आनी आमकां सांगलें की ताजे हातान एक लेटर आयला विच इज ओप्टेन अंडर आरटीआय. आनी ते जे लेटर आसा तातूंत भितर रेल्वे मिनिस्ट्री देमसेल्व्स हॅव रिटन की एनी लँड दॅट इज बींग एक्वायर्ड, म्हणजे जे सद्याक जो प्रोसेस चलता इज कायंड ऑफ इलिगल. म्हणजे तांचें म्हणणें आसा की जे लँड एक्वायर करता, म्हणजे आता जे डबल ट्रॅकिंग चालू आसा फ्रॉम हॉस्पेट टू वास्को. So this project has to be declared as a special project, number one. And when that project is declared as a special project, the entire land has to be acquired at one stretch. It cannot be done in bits and pieces. म्हणजे हांगा थोडो जागो एकठांय केलो, थंय थोडो जागो एकठांय केलो आनी वेगळे वेगळे जागे जे आसा जे तांचे ओनर को ओनर वेगळे वेगळे लोक आसा. सो जे एक्ट लागता ताका एट वन स्ट्रेच लँड कॅन बी एक्वायर्ड. आता कितें जाला सर, सद्याक कर्नाटकान जे लँड एक्वायर जाला तांचो रूल वेगळो आसा, जे गोंयान लँड एक्वायर जाला तांचो रूल वेगळो आसा. थोड्या लोकांक सर तांचे लोकल एक्विजिशन एक्ट लायला, थोड्या लोकांक म्हणजे रेल्वे एक्ट लायला. सो खंय तरी कंपेन्सेशन आसा दॅट विल ऑल्सो डिफर. म्हणजे ज्या लोकांक अमके मेळटा हे थोड्या लोकांक दुसरे मेळूंक शकता. थोडे लोक जे ओनर तांकां केसूच करूंक मेळना. सो इन दीस केस तांच्यांनी सांगलें की दीस जो तो प्रोसिजर जो आसा जो आमी सद्याक गव्हर्मेंट यूज करता दॅट इटसेल्फ एज पर द रेल्वे मिनिस्ट्रीज ओन लेटर इज इलिगल. हाका लागून एक मोठो बोवाळ जालो सकाळी. ताजे मागीर जेन्ना आमी कलेक्टरा कडेन उलयले, डेप्युटी कलेक्टर सांगपाक लागलो की हे जे लेटर आसा इट वॉज इन 2018, पूण ताजे मागीर आमी गॅझेट हे केले आनी आमी एक्विजिशना खातीर ऑर्डर काडलेली आनी जे ऑब्जेक्ट आसा तांचे आमी पर्सनल हियरिंग घेता. ताजे मागीर सर दनपारा कितें जालें, दनपारा गोंयचे एकवट म्हणटा तो ग्रुप आयलो आनी तातूंत भितर ओल्यांच्यो सिमोस आयली. मागीर आयज अलिना साल्दानाय आयिल्ली हांगा खंय आमच्या डेप्युटी कलेक्टर ऑफिसा कडेन. गोंयचो एकवट दुसरो मुद्दो घेवन आयलो. दुसरो मुद्दो म्हणजे ते म्हणपाक लागले की जे जागो आसा, थोड्या लोकांचो व्हडलो जागो आसा, थोड्या लोकांचे कितें आसता सर, एका जाग्याचेर 2 ओनर आसता. सो को ओनर जो आसा ताका हांच्यांनी नोटीसूच काडूंक ना. सो इफ द ओनर इज ओके एंड द को ओनर इज नॉट ओके, देन वॉट हॅपन्स. सो हो एक तांच्यांनी सेपरेट मुद्दो काडलो आनी तांच्यांनी हेच सांगलें की हे जे प्रोसिजर यूज करता एज पर द रेल्वे एक्ट इज इलिगल आनी हाका लागून ही हियरिंग कॅन्सल करची म्हणून. इतल्यान तांचे जावन भायर सरतना सर आयज हे जे ऑपोजिशनाचे एमएलए आशिल्ले म्हणजे दिगंबर कामत आशिल्लो, विजय सरदेसाय, आमचो जयेश साळगांवकर, आलेक्स रेजिनाल्ड आनी प्रसाद गांवकर तो आशिल्लो आनी दे ऑल केम टू द डेप्युटी कलेक्टर ऑफिस आनी ते आयिल्ले सर तांकां उलोवपाक. पूण कितें जालें भितर तेन्ना हांच्यांनी हांकां येवपाचें आसा म्हणून इन्फॉर्मेशन मेळ्ळी. कितें जालें काय खबर ना सर, हेवी पुलीस फोर्स लावलो थंय आनी गेटी हांच्यांनी बंद करून दवरल्यो. सो जेन्ना हे आमदार आयले तेन्ना पळयत जाल्यार फुडल्यान पुलीस आशिल्ले आनी गेट्यो बंद आशिल्ल्यो. सो दे सेड कितें आमकां गेट ओपन कर, आमी डेप्युटी कलेक्टराक मेळपाक आयल्या. सो पुलीस सांगपाक लागले ना आमकां इन्फॉर्मेशन दिल्या की भितर हियरिंग चालू आसा आनी ताका लागून तुमकां रावचो पडटलो. एक बरो 15-20 मिनटां सर हे सगळे आमदार भायर उरले, मागीर तांकां भितरूच घेवंक ना आनी डेप्युटी कलेक्टरूय काय तांकां मेळपाक येवना जावं तांकांय भितर वचपाक मेळना. इतल्यान अलिना साल्दाना भितर गेली आनी ती शी वॉज हियर कम फॉर अ हियरिंग. तिजोय जागो वता दिसता म्हणटकच ती हियरिंगाक आयिल्ली. सो ती गेली भितर पूण हे भायर रावले. ताजे मागीर जेन्ना तांचे बरोबर जे लोकल काँग्रेसचे आमचे लिडर शंकर बामोणकर हे सगळे आशिल्ले. सो शंकर बामोणकर हांच्या लोकांनी बोवाळ घालपाक लागले की जेन्ना लिडर ऑफ ऑपोजिशन आयला, आमदार आयला, पब्लीक इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आयल्या आनी फॉर एक्झाम्पल दिगंबर कामत हॅज बीन एन इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह फॉर मोर दॅन 25 years. सो असले सिनियर जेन्ना लेजिस्लेटर येता तेन्ना तुमी ताका दार कशें बंद करता काय म्हणून, दार ओपन जावपाक जाय. सो थंय मातसो तलाव जालो सर. तलाव जातकर मागीर पुलीस सांगपाक लागले की आमी डेप्युटी कलेक्टर सांगता म्हणून. मागीर हे जे आमदार म्हणपाक लागले की ताका सांग की ही कॅन कंटिन्यू विथ द कोर्ट, वी डोंट वॉन्ट टू डिस्टर्ब हिम, बट यू हॅज टू एटलीस्ट कॉल अस इन द कॅबिन एंड मेक अस वेट देअर. भायर लोकांक भायर लोक पळयता आमी भायर उबे आसा, 20 मिनटां जाले. सो फायनली दे वेंट इनसायड. भितर वचून मागीर तांचे उलोवप जाले. जेन्ना ते भायर आयले सर तांचे म्हणणें आसलेलें की
हे जो एंटायर प्रोसेस आसा दे आर ऑल्सो क्लेमिंग द सेम थिंग. तांचे हेच म्हणणें आसा की खंय तरी हो प्रोजेक्ट स्पेशल प्रोजेक्ट म्हणून डिक्लेअरच करूंक ना. सेकंडली जे एक्विशन जालें इज डन इन बिट्स अँड पीसीस. थर्ड म्हणटा ते थोडे लोकांक ओनरांक आपयला को ओनरांक आपोवंक ना. आणि चौथे म्हणटा ते सर दे आर गोईंग इन फॉर अ लिगल बॅटल. तांचें म्हणणें आसा की हो जो प्रोसिजर आसा इज एंटायरली डन फॉर द बेनिफीट ऑफ क्रोनी कॅपिटलिस्ट. आणि खंय तरी गव्हर्नमेंट जो आसा इज बिकम अ स्लेव ऑफ द कॉर्पोरेट्स. आणि जे प्रोसेस तांच्यांनी यूज केला म्हणजे वेगळ्या जाग्याचे तांच्यांनी लोकल एक्विजिशन लँड ऍक्ट यूज केला आणि थोड्या जाग्याचेर तांच्यांनी रेल्वे एक्विजिशन ऍक्ट यूज केला. तांचे हेय म्हणणें आसा की सर आयज सकाळी जेन्ना आमी उलयताले ते एक एविडन्स तांचो तांचे कडेन असोय आसा की खंय तरी लोक म्हणजे जागो दिता, लोक आपलो गव्हर्नमेंट जागो घेता म्हूण गव्हर्नमेंटाचे बेजार जायत म्हणून गव्हर्नमेंटान देमसेल्फ सजेस्टेड दॅट द रेल्वे ऍक्ट बी यूज अशे तांचे आरोप आसा सर. तांच्यानी सांगले की आमी हाजेर फुल डिटेलान इन्क्वायरी करतले की खंय कितें जालां आणि वाय दीस ऍक्ट्स आर बीइंग यूज, वाय मल्टिपल ऍक्ट्स आर बीइंग यूज. आणि वेगळ्या वेगळ्या जाग्याचेर खाची पॉकेट्स जे धाकटे पॉकेट्स दे ट्रायंग टू एक्वायर विदाउट द कन्सेंट ऑफ द पीपल युजिंग डिफरंट ऍक्ट. सो हाका खंय तरी हे बंद जावचें अशें तांच्यांनी मागणी केल्या. आणि दुसरी गजाल म्हणटा ती जे मेन इश्यू जालो आयज म्हणजे तांकां आमदारांक तांच्यांनी 20-25 मिनटां भायर दवरले ताजेरूय मोठो बोवाळ जालो. तांच्यांनी सांगलां की जरी ऑफिसराकूच जरी डायरेक्शन येता वयल्यान की जे पब्लीक रिप्रेझेंटेटिव्ह ताका भायर दवरपाचो and the officer does not have the courtesy to call the elected representative, then how he can handle the people who are always crying and giving their objections. So hajer खंय तरी एक बॉल येतले. They will go to the revenue minister and file a complaint. Besides that, they will take this matter to the assembly अशें तांच्यांनी आयज अनाउन्स केल्लें आसा सर. एक असा विक्रम ते म्हळ्यार लोकांचो मूड कितें आहा कारण गव्हर्नमेंट इज फर्म. आतां हे लँड एक्विजिशनाच्या बाबतींत लिगल लॅकुनास काडून खंय तरी विरोधक ही प्रक्रिया स्टॉल जाता काय म्हणून पळयतात. बट लोकांचो मूड ह्या बाबतींत कितें आहा कारण सरकार तर म्हणटा आमी मुखार वतलेच हे प्रोजेक्ट घेवन. लोक कितें म्हणटात सध्या? तर आता सध्याक जे वाठारांचे जे लोक आसा म्हणजे चडशे आमकां जे कुठ्ठाळे बेल्ट जरी समज धरात थंय आतां सर वेगळे वेगळे ग्रुप जे आसा दे हॅव बीन व्हेरी वोकल फ्रॉम दी स्टार्ट. तांचें म्हणणें आसा की आमी कितेंय जरी जालें आमी डबल ट्रॅकिंग अलाव करचे ना. हाजे पयलीं तांच्यांनी नायट विजील दवरल्या, प्रोटेस्ट केल्या, ते प्रत्येक दिसा ऑब्जेक्शन रेज करता, प्रेस कॉन्फरन्सीस घेता. आणि हातूंत भितर कितें जालां सर कुठ्ठाळेची जे आमदार आसा अलिना सल्दाना ती सुद्दां तांचे बरोबर आसा. बिसायड बिंग अ बीजेपी आयज सुद्दां तेणी स्टेटमेंट दिल्लो आसा की नो मॅटर वॉट हॅपन्स आय विल स्टँड विथ माय पीपल, आय विल नॉट गो इन फॉर दिस प्रोजेक्ट बिकॉज दिस विल कॉज डिस्ट्रक्शन. आनी एक गजाल सर कितें आसा पयर थोडे दीस पयलीं सीएमान येवन सरप्रायज इन्स्पेक्शन केलें. तांच्यांनी एडमिटूय केलें की जे थोडे डबल ट्रॅकिंग जे आसा आतां सद्याक कितें आसा सर हेरिटेज हाऊसेस रेंजिंग अबाउट 200 years ओल्ड अराउंड 100 सुमार थंय आसा. आणि जो सिंगल ट्रॅक आसा ताका जरी तुमी डबल ट्रॅक जरी करत थोडे ट्रॅक्स विल गो रायट टू देअर डोर स्टेप्स. आणि ताजो सेटबॅक जरी धरत जाल्यार ही पोन्नी घरां दे वील हॅव टू बी डेमोलिश्ड आयदर. नाल्यार आतां आमचे रेल्वेचे म्हणणें कितें आसा दे आर गोइंग टू हॅव अ वॉल. सो जायती जी एरिया आसा देट विल बिकम लँडलॉक म्हणजे तांकां फुडें येवपाक मेळपाना. and the area will be locked by the retaining wall right in front of their houses. आणि जे थोडे हेरिटेज घरां आसा हाजे पयलीं तांकां ऑलरेडी क्रॅक येवपाक लागला. सो लोकांचो मूड कसो आसा सर फर्स्ट इनिशियली दे वर सेइंग दॅट कोर्तालीम एमएलए शुड रिझाइन फ्रॉम द बीजेपी एंड सपोर्टर्स. मागीर कितें आसा आतां वेगळे वेगळे पंचायती बिकम व्हेरी वोकल आणि तांच्यांनी दे हॅव कम आउट विथ द पीपल. पीपल आर अगेन्स्ट डबल ट्रॅकिंग. तांचें मत व्हेरी क्लियर आसा की गव्हर्नमेंट आमकां सपोर्ट करूं ना करूं we will not allow this double tracking to happen. आता सध्याक तांकां आमदार मेळ्ळा who is supporting them. Now the opposition leaders have come. आणि जे ग्रुप जे आसा वेगळे वेगळे ग्रुप जे आसा जे हांकां हांचे तेंको दिता ते म्हणटा की आमकां पॉलिटिकली इन्वॉल्व जावपाचें ना. सो दे आर स्टेइंग अवे. सो हांगा वेगळे वेगळे ग्रुप जाल्ले आसा आनी द मूड ऑफ द पीपल इज दॅट दे विल नॉट अलाव दिस टू हॅपन. आज म्हाका दिसता अलिना साल्डानांच्या जमनीच्याय लँड एक्विजिशनाची हियरिंग आशिल्लें ताची कितें जालें आनी तिजी फायनली भुमिका कितें म्हळ्यार आतां पक्ष आसा आमदार आसा पक्षाचो निर्णय क्लियर आसा की हे प्रोजेक्ट घेवन मुखार वचपाचें. तिजो स्टँड कितें फक्त आपूण लोकां बरोबर आसा इतलोच काय ताज्याकय मुखार वचून कितें करपाचो विचार आसा? आता तांचे सर कितें जालां सद्याक जे अलिना सल्दाना आमदार आसा शी हॅज मेड हर स्टँड व्हेरी क्लियर की शी विल स्टँड विथ द पीपल. सद्याक सर तिजो जागो जो आसा पळय तिका सुद्धा एक तिने ऑब्जेक्शन रेज केल्ले आणि तिचे म्हणणें क्लियर आसा की आता सद्याक सर आता जेन्ना आमी 2-3 दीस पयलीं सीएमाक मेळ्ळे सीएम इज सेइंग दॅट
डबल ट्रॅकिंग विल बी अ गेम चेंजर. तांचें म्हणणें आसा की डबल ट्रॅक येत जाल्यार ट्रेनाक बेनिफीट जातले. 40% ऑफ द पीपल आर ट्रॅव्हलिंग बाय ट्रेन हू आर टुरिस्ट, सो टुरिस्टाक बेनिफीट जातले. पूण अलिना सल्दानाचे म्हणणें व्हेरी क्लियर कट, शी इज इन द ऑपोजीट सायड. ती म्हणटा हांगा कसलेच डबल ट्रॅकिंगाचे फायदो ना, कित्याक जे सद्याक जे ट्रॅक आसा तातूंत भितर मेजक्यो 4 काय 5 कमर्शियल ट्रेन चलता, पॅसेंजर ट्रेन, आणि बाकीच्यो सगळ्यो गाडयो आसा त्यो कोळशाचे वाहतूक करपा खातीर मालगाडी चलता. आणि ज्यो पॅसेंजर ट्रेन आसा तातूंत भितर रेव्हेन्यू कांयच जनरेट जायना, कित्याक 4 नाल्यार मेजून 5 लोक जे आसता प्रत्येक स्टेशनाचेर चडटा, सो स्टेशनाकूय रेव्हेन्यू ना. मेजर पॅसेंजर ट्रेन जे आमी उलयता म्हणजे गोंयच्यान भायर सरपाचे, दे आर बेसिकली ऑन दी कोंकण रेल्वे ट्रॅक. सो साऊथ वेस्टर्न रेल्वे एक्सपांड करप इज बेसिकली टू एनहान्स द ट्रेड ऑर कॅरी सम हॅझार्डस कार्गो, असो अलिनाचो स्ट्रेट आरोप आसा. अलिना सल्दानान सांगला की जेन्ना आपलो घोव MLA आशिल्लो, ही हॅड प्रपोज्ड रेल्वे ओव्हरब्रिज, पूण दॅट वॉज वाय बिकॉज जेन्ना ते गेट क्रॉस करताले तेन्ना एम्ब्युलन्स आसताल्यो, शिरकताल्यो, बिकॉज ट्रॅफिक जॅम जाताले आणि जायते लोकांक ट्रिटमेंट मेळनाशिल्लें. बट दॅट वॉज ओनली रेल्वे ओव्हरब्रिज रोड फॉर द पीपल. पूण हो जो रेल्वे ओव्हरब्रिज तांच्यांनी केला इज बेसिकली टू एनहान्स द मुवमेंट ऑफ कोल ऑन दी रोड अँड फॉर डबल ट्रॅकिंग, असो तांच्यानी आरोप केला. आणि हर स्टँड इज व्हेरी क्लिअर, नो मॅटर वॉट हॅपन्स. तिने सांगला नीड बी वॉट एव्हर इट हॅपन्स, आपूण विल नॉट सपोर्ट एनी प्रोजेक्ट रिलेटेड टू डबल ट्रॅकिंग. ओके, थँक्स अ लॉट विक्रम. गरज पडल्यार परत येता तुज्या म्हऱ्याक. हांव थंयच्यान वतां बार्देजांत. श्याम सुंदर फडते आसा आमचे बरोबर. आणि आज जसं काल मुख्यमंत्री मडगांव आशिल्लो तसो आज म्हापशां आसा. कितें जालें जाणून घेवया. श्याम, वॉट इज द अपडेट? प्रमोद, आयचे अपडेट दित आसतना आयज सीएमान म्हापशां जनता दरबार घेतलो. लोकांच्यो ग्रीवेन्सीस आयकपाक लागून विजीट दिली. आणि ती विजीट दिता आसतना नॉर्थ गोवा बीजेपीचे ऑफिस म्हापसा आहा पळय, त्या ऑफिसान तेणें लोकांची गाराणी आयकली. आणि म्हणजे सगळें हे करता आसतना तेन्ना मागीर पत्रकारांनी ताका मेळ्ळे आनी विचारले जे तो दरबार घेतला, दुसरे इलेक्शना म्युन्सिपाल्टीचे इलेक्शन आसा त्या बद्दल बीन विचारले. तेन्ना त्यांनी म्युन्सिपाल्टीच्या इलेक्शनाक आमी म्हापसात न्हू सगळे कडले आमी कॅन्डिडेट हे करपाची तयारी आमची आहा आणि आमचे बीजेपीचे कॅन्डिडेट जिखतले अशें. आनी दुसरे काय जालें, जे आयज तुमी जे जनता दरबार घेतला, सध्या कोड ऑफ कंडक्ट आसा म्युन्सिपाल्टीच्यानी, तरी आसतना तुमी कशें घेतले काय म्हण तेणें म्हटलें आमी म्हणजे ते सांगलो कित्याक आपूण कितें लोकांक मेळपाक उपकारना काय म्हणून. न्ही पूण बेसिकली बीजेपीच्या ऑफिसान कितें काय म्हणटा तेन्ना जेन्ना आपूण कलेक्टरान जेन्ना हे घेतलो तेन्ना तो वायलेशन जाता न्हू, ताका लागून आपूण बीजेपीच्या ऑफिसान घेतलें म्हटलें तेणें. कित्याक आपल्या बरोबर गव्हर्मेंट सर्वंट बीन गव्हर्मेंट ऑफिसर बी कोणूच ना, फक्त आपले पर्सनल कोण ऑफिसर आसा तितकेच आसा, अशें उत्तर तेणें दिलें. दुसरे आयज जे ट्युरिस्ट टॅक्सी ओनर्स आहा तेंचो वाद जो गोवा मायल्स आनी तेंचो वाद जो चालू आसा गेल्या 4 दिसा भितर कलंगूट पुलीस स्टेशनार एकल्याक तेंच्या ट्युरिस्ट टॅक्सीवाल्याक एकल्याक जो व्हिडिओ व्हायरल केलो म्हणून ताका भितर उडयल्लो. आणि तशेंच त्या ट्युरिस्ट टॅक्सीवाल्यांनी गोवा मायल्साच्या अगेन्स्ट तेंच्यांनी 4-5 व्हिडिओ दिल्या, अंजुना पुलीस स्टेशनार दिल्या. पूण तेंचे आयज ते सगळे जण वचून पियाक मेळ्ळे आनी तेंचें म्हणणें आहा की जर तुमी ह्या व्हिडिओ वरसून आमकां अरेस्ट केल्या जाल्यार आमी हे 4-5 व्हिडिओ दिल्यात तेचेर ते गोवा मायल्साच्या कोणाक कित्याक अजून अरेस्ट करिना, हो जाप तेंच्यांनी पियाक दिला. दुसरी एक काल एनसीपीचे काल ऑब्झर्वर नरेंद्र वर्मा हो काल येयलो. ताणें एनसीपीच्या कार्यकर्त्या बद्दल म्हापशां काल मिटींग घेतली आणि जे आता म्युन्सिपाल्टीचे इलेक्शन आसा त्या बद्दल चर्चा केली. एक प्रश्न विचारचो दिसता की बीजेपीचे पॅनल म्हापशां आसा ते डिक्लेअर जाता ही बरी गजाल, ताज्या विरुद्ध एक विरोधकांचे पॅनल बिनल शेप घेता काय कितें? तेंच्यांनी मोस्टली काँग्रेसीन अपील केला की जे आमचे जे समविचारी पक्ष जे आसात जे बीजेपीच्या अगेन्स्ट तेंच्यांनी सगळ्यांनी येवचे आणि सगळ्यांनी एक जाण विरोधान आमी इलेक्शन लडोवचे अशें तेंच्यांनी हे केला. आणि तशें पळयलें जाल्यार बाकीचे सगळे पक्ष तशेंच म्हणटा, एनसीपीचे तशेंच म्हणटा, मागीर एमजीचे तशेंच म्हणटा. पूण मोस्टली एमजीचो काँग्रेसीक सपोर्ट असो म्हणजे तेंच्यांनी 1-2 लिडरांनी उलयला की आमी काँग्रेस कितें सांगता तेचे आमकां सपोर्ट आसतलो जे बीजेपीच्या विरोधान आसतले.
थँक्स अ लॉट श्याम. हांव थंयच्यान मुखार वता फोंड्या आनी विवेक आमचे बरोबर आहा फोंडे सावन. फोंड्या कितें चल्लां तें जाणून घेवया. विवेक, वॉट इज द अपडेट? हॅलो या गो अहेड विवेक. प्रमोद, सगळ्यांत पयली गजाल म्हणल्यार जो सध्या बोवाळ जालो आहा तो अंत्रूज महालान जावपी शिगमोत्सव. आनी सरकारान फोंड्या डेट जाहीर करनासतना बाकी 2 कडेन तारखो जाहीर केल्या. पण आता लोकां मदीं एक संभ्रम जाला की फोंड्या शिगमो जातलो काय ना. जो शिगमो फोंड्याच्यान खरो सुरू जाल्लो आनी बाकीच्या राज्यांनी मागीर जातालो. सो काल MGPन हेजेर प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सरकाराक डायरेक्ट एक मेसेज दिल्या की सपोज तुमचे कडेन हॉस्पिटॅलिटी मेजर्सा लागून तुमी समज जर तो करिना जाल्यार तो MG कडेन दिवचो. ते 9 तालुक्यांनी ते करपाक तयार आसा म्हणून. तर हे एक जाली. दुसरी गजाल, गोवा फॉरवर्डानूय आयज एक प्रेस कॉन्फरन्सद्वारे तांची विविध फोंड्या जे खांडेपार जावं तिस्कार जावं सपना पार्क अशा भागांनी तेंची ऑफिसां ह्या 2-3 दिसान जातली. आनी गोवा फॉरवर्डाचो जो तेणी जो व्यंकटेश नायक जो कावन्सिलर आहा ताका तेंच्यांनी तिकेट ऑलरेडी तेंची जाहीर केल्या आनी ते पद्दतीन लोकांची कामां ते करतले अशें म्हूण तेंच्यांनी फोंडेकारांक उलो मारला. प्रभू, थँक्स अ लॉट विवेक. हांव थंयच्यान वता पेडण्या. मकबूल आसा आमचे बरोबर. मकबूल, कितें चल्लां? सांगपाचें म्हटल्यार काल आमी म्हटलेलें की चेक पोस्टाचेर चेकिंग जाता म्हणून. अजून मेरेन हांवें सकाळी वचून आयलो सर. ते अजून खंयचेय पोलीस आनी चेकिंग जायना सर. लोकांक हांव सांगूंक शकता की लोकांनी पॅनीक जावचें न्हू. आतां जे 2 व्हिलर 4 व्हिलर जर ट्रॅव्हल करता जाल्यार तांकां जस्ट जर आसले जाल्यार थर्मल चेकिंग जातले. बाकीचे कसलेच हे जावचे ना. अजून मेरेन तरी ऑर्डर तांकां मेळ्ळ्या पण सर अजून थंयसर कोण ना. आणि सर आयज काल सांजचे डेप्युटी CM आणि आपले कॅन्डिडेट हे केल्या डिक्लेअर केल्यात पेडण्या म्युन्सिपालिटीचे. आणि आयज सांजचे सुदीन ढवळीकर यांच्या हस्ते मोगो पक्षाचे कार्यालय कोरगांव हांगा उद्घाटन केले. थँक्स अ लॉट मकबूल. हांव लास्ट बट नॉट द लिस्ट आमचो चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आमकां जॉइन जाता. जाणून घेवया लौकिका कडच्यान मेजर अपडेट्स कितें आहा त्यो. लौकीक, वॉट इज हॅपनिंग? प्रमोद, एक गजाल नॉमिनेशन फायल करपाचें जाल्लें पण आतां पर्यंत पूण म्हणटा आयज एकूच नॉमिनेशन फायल जावना. खंयचेच पंचायतीन वा म्युन्सिपालिटीन वा CCPचे आमकां इनपूट दिलें की CCPचे BJPचो जो पॅनल आहा तो 30 जाण वांगडाच मंगळारा भरतले म्हणून. सो आयज पण खंयचोच नॉमिनेशन ना अशें इलेक्शन कमिशनाची इनपूट आहा. दुसरो प्रमोद आसलो तो आयज एक मिटींग जाली हेची गोवा फाउंडेशनान आयोजीत केल्ली. अवेरनेस एंड गायडन्स ऑन ड्राफ्ट कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅन म्हणून. ही आयज नॉर्थ गोवा खातीर पणजे जाली. साऊथ गोवा खातीर ते फाल्यां घेतले. पण आमी थंय म्हणजे रिपोर्टर धाडलेले पळोवपा खातीर भितर कितें आसता तें म्हटल्यार ते मागीर खूब लोक ऑब्जेक्शन घेवपाक लागले भितर आसले की आमकां डिस्ट्रॅक्ट जातले, मागीर तुमकां जाय फुटेज प्रोवायड करता. सो आमकां एक्झॅक्टली भितर कितें जालें ते म्हणजे कितें ते एक्झॅक्टली प्लॅन करताले ते. पण मागीर तेंच्यांनी बायट दितना बी सांगलां की एक म्हयनो तरी जाय हो तेंच्यांनी तो ड्राफ्ट दिला तो स्टडी करपाक. आनी तेजे उपरांतूच गव्हर्मेंटान 1 म्हयनो तरी टायम दिवचो फास्ट वयचें म्हणून. पण तेंच्यांनी अशें ओपन मिडियाक थंय बसपाक दिलें ना. ते कितें एक्झॅक्टली प्लॅन करता सांगपाक डिस्ट्रॅक्ट जातले म्हणपाक लागले. सो मिडियान भितर कितें जालें तें मिडियाक कांय खबर ना. दुसरें प्रमोद जालें ते पर्वरेचो इश्यू. पर्वरेचो पंचायतीचो एक प्रोजेक्ट आसलो रोहन घेतलो तो प्रोजेक्टाक तेजे इनॉग्रेशन करपाचें आसलें आनी तेका गव्हर्मेंटाचे एके डिपार्टमेंटान तो PWD काय कितें लागता तेणें तेका लॉक घातलेले आनी ते दिसता ओपन करपाक जालें. तर मागीर काल रोहन गेलो आपल्या लोकांक घेवन तो बोळा जालो पंचायती लोकांक. तेणी पुलीस कंप्लेनूय एक फायल केल्या की गव्हर्मेंटान हांगचो हे केला म्हणून. आनी तेजे उपरांत आयज सांजचे पर्वरीच्या तेंच्यांनी थंय तेन्ना MLA नासलो बट लॉक तोडून तो ओपन केलो प्रोजेक्ट. 3 अपडेट प्रमोद हांगसरल्यान. या थँक्स अ लॉट लौकीक. म्हजो वेळ सारको सोंपला. इतल्याचेर थांबता. थँक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दीस ब्रॉडकास्ट. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.